अवी तर म्हाका हाली भायले खावपाक दिवचो ना. पायलट अविनेश ऑन ड्रोन रिपोर्टिंग गाइस. पावसा गडकल्या बा. सो गाइस पळय केदो व्हडलो पावस. ओ काका खाला रे म्हाका. तू कितें खावंक येयला? ब्रेड पकोडा. हनुमानाच्या देवळान दर्शन घेवपाक. हाय गाइस, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाइस एट प्रेझेंट आसा आमी पणजे आणि आमी आतां सोदता खंयसर तरी कितें तरी बरें पिवपाक ज्यूस बी. म्हाका तर खूब तान लागलेली आसा जाल्यार खंयसरूच हांगासर ज्यूस ना आणि केन्ना नाका पळय तेन्ना गे व्हरून ज्युसाची स्टॉलां आसता हांगासर, आयजूच ना. सो गाइस इतले सोदून आमी हेपा हांगासर येयल्लेली आसा पळय. तेवटेन वयता आमी. अवी तर म्हाका हाली भायले खावपाक दिवचो ना तरी पण पळयता. कौन है? ब्रेड पकोड़ा है, गरम है. हाँ ब्रेड पकोड़ा तो वाव यम्मी. पळय ब्रेड पकोडा दाखवी. यम्मी. हात पावा ना विधी. तू कितें खावंक येयला? ब्रेड पकोडा. ब्रेड पकोडे म्हणजे ब्रेड पकोडा. तितून फक्त चटणीच दिसता मगो म्हाका. पळय पटान गेले म्हाजे अर्धे. शुवर मगो. बरें टेन्शन ना. चल या मगो आतां. हनुमानाच्या देवळान दर्शन घेवपाक. हय मरे कुल्ल्यो हा. ओ काका खाला रे म्हाका. कशे दिल्यो कुल्ल्यो? 400 रुपये. हे 430 500. ह्यो 400 काय कमी ना म्हाका. आता पळय आज पावसा गडकल्या बा आमी. घे म्हणून पावस पडटा. सो गाइस पळय केदो व्हडलो पावस पडलो तो. कित्याक की हांवें घातला अवीचो रेनकोट आणि अवीन काय घालूंक ना. अवी बसतोच आहा विदाउट रेनकोट. बसतो आणि पावस पडत जाल्यार व्हडल्यो भानगडी जातल्यो सारक्या न्हू. त्या खातीर आमी फटाफट वयता. हाय गाइज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाइज आयज म्हाजे कडेन जाल्लेली आसा दुखद घटना. आणि दुखद घटना कितें जाल्लेले आसा ते सांगत पळोवया. राव दाखयता तुमकां. हे पळय म्हाजे चश्मा न्हू तोडले अवीन. हांवें चश्मा काडून बेड्यार दवरलेले आणि अवी तेजेर बसलो आणि अवीच्या वजनान म्हाजे चश्मा मोडले. हे पळयात ही जाल्लेली आसा दुखद घटना. आणि चश्मा ना आणि म्हाका सगळे ब्लर कशें दिसता. आणि आतां आमी येयल्या सकयल कित्याक सांग हे चश्मा मातशें स्टीक करपाक जाय म्हणून. आणि एका पळय ह्यो घालता कुत्र्याक बिस्कीट. टायगर बिस्कीट घालता. टायगर हा म्हणटा कुत्र्यांक बी बिस्किट्यो घातलेल्यो खूब बरो म्हणून तो सगळ्या कुत्र्यांक बिस्किट्यो बी घालता. तुम्ही बी घालात. तुमचे कितें पुण्य आसा जाल्यार जातले आणि पाप कितें आहा ते धुवन वयतले. एक्चुअली खरें म्हणटात त्या खंयची जानवरांची सेवा केल्यार बी बरें म्हणून. बेगीन बसता बसता मरे. जुगाड करचो पडलो ना. डोसो पडलो मिक्स करपाचे. हे केदोसो चमचो रे. नाका रे नाका गो वचोंक. आमी मज्जा करया मग हांगासर. फुल पावर. हय कित्याक वयता बरी भोंवपाक बी या आमी. खरें आनी भायर पयस खंय वयची ना. कित्याक सांग नोव्हेंबर डिसेंबर न्हू बरो न्हू म्हयनो. लागींच्या लागीं चावी दी. चल्लो दाखय रे पाय दाखय रे.
Hello guys, pilot Avinesh reporting on drone guys. आयज आमी मातशे चड पयस सोडया आमचो ड्रोन. हांवें केन्नाच न्हू इतलो पयस ड्रोन हांवें सोडूंक ना. हांव निघतो न्हू लर्न करता, शिकता हांव ड्रोन सोडपाक. सो हांवें आयज डिसायड केलें की आयज हांव एटलिस्ट 3 किलोमिटर्स पयस सोडटलो म्हणून मेन हायवेचेर. आतां पळय हो डिस्टन्स आहा न्हू तो मिनिमम न्हू 2 किलोमिटर ट्रॅवल केला. तेज्या वयर हांवें केन्ना सोडूंक ना. सो आतां हांगाल्यान तो फुडें तुमी तो मेन हायवे दिसता तो 1 किलोमिटरचो आसा सारको. सो आतां 1 किलोमिटर एक्स्ट्रा हांव सारको ड्रोन थंय फुडें सोडटलो मेन हायवेचेर. आनी आतां पळयात तुमी शेतांतले जे सगळे जाल्लेले खबर आसा तेंचे जोतला पळय सगळ्यांनी. शेतांतले सगळे भात बीत काडून हेले लोकांनी. आनी हांगासर पळय काय बरो व्हाळ. तुमी आमचो पयलींच्या ब्लॉगांनी पळयला पावसाच्या दिसांनी न्हू जाल्यार आमी हांगासर फिशींग करपाक बीन वयताले. हांगाल्यान नुस्तीं बिस्ती मेळटाली. सो पळय हो सेम प्लेस तो. आनी तुमकां ट्रॅक्टराचे सगळे टायराचे दाग दिसतात पळय, सगळे मार्क्स दिसता पळय हे पळय. आनी हो थंयसर पळय आमचे यूट्यूब फॅमिली आनी हांगासरले जे लोकल आसा ते काय बरें पळय आपणाचें काम करतात पळय. तुमकां आमी पयलीं हांव न्हू फुडें मेन हायवेर वयता आनी हायवेरसून जेन्ना रिटर्न येतलो पळय तेन्ना तुमकां न्हू सारको एक सिनेमॅटीक दाखयता पळय कशें काम करतात पळय ती. वयस मातसो भंय दिसता रे हो फुडें वयपाक. इले डुले मातमा फुले जालो आनी जमनीर पडलो जाल्यार ड्रोन गेलो. एक्चुली ड्रोन तसो जमनीर पडना, पूण कितें आसा जाणाय ड्रोन ऑपरेट करता न्हू जाल्यार तुमी मातशें केअरफूल आसूंक जाय की इलेक्ट्रिसिटी वायर पोल मागीर झाडां बिडां मातशी अवॉयड करूंक जाय. आनी तुमी तर बेस्ट ड्रोन बिगिनर घेवंक सोदता जाल्यार DJI इज द बेस्ट. DJI घे म्हणून मॉडल्स आसा तेतूंतलो तुमी एक सिलेक्ट करा. आतां हांव पावलेलो आसा पळय मेन हायवेचेर. हो जो हायवे आसा तो मोयरा आसा. आतां हो रोड तुमी 1000 लोकांनी पयला आसतलो पळय. हांव आतां सारको हायवेचेर आसा. तुमकां टर्न करून दाखयता पळय ह्या वाटेन हे पळय हायवेचेर पळयल्यात कसो आहा तो हायवे. ही ती पळय काकी हात दाखयता पळय आमकां. सो ती आमचे न्हू विडियोज पळयता आसतली आनी कितली मेहनत करता पळय, कितले वोत पडला आनी कितले मेहनत करतात पळय बाबडी चुरचुरे. तुमकां पळय सिनेमॅटीक शॉट्स दाखयता पळय सायडीकसून अशें गोवन पळयात काय बरें आसा ते. अमेझींग सारकें ब्युटिफूल. ओके, तुम्ही एन्जॉय केला आसतलो न्हू सिनेमॅटीक शॉट. हांगासर पळय सुकणे बसला. आतां हे कसले सुकणे ते तुमी म्हाका कॉमेंट करून कॉमेंट सेक्शनान सांगा. आनीक मातसो लागीं व्हरता सुकण्या कडेन. पळय देवळाचे वयर आसा आमी आतां. भंय दिसता ड्रोन क्रॅश जायत म्हणून. मातसो तर त्या झाडाक लागत जाल्यार ड्रोन सकयल पडटलो. वयस कितलो लागीं आहा पळय तो. म्हाका दिसता ते किंग फिशर कशें. अरे रे शेट गेले उडोन. सो गायज तुमकां खबर आसा न्हू तेदूच न्हू हेणी चश्मा मोडले आपणाचे तेज्यो दाण्यो तुमकां दाखयता. दाखय गो घे हे पळय. आनी हे तुमी पळयता हेका पळय गम लावन दसयला हे पळय. आनी हांगासरूय मोडला. दोनूय दाणे हांगासरूय तेका गम लायला. हांगाय मोडला, हांगासरूय तेका गम लायला. सो हांवें म्हटलें एक गम लावन भोंवच्या परस नॅक गेल्लेले बरें न्हू ऑर्डर. कितले पडटा तेका 1000 रुपया पडटा मॅक्स टू मॅक्स. आनी हे चश्मा पळय नेवे येयला ते कितले बरे पळय. दाट फ्रेम बी ना तेजी आनी बरें दिसता पळय ट्रान्सपरंट पळोवपाक सारकें क्लास दिसता. पळयला हे हाडला नेवें. हे घातल्यार म्हाज्या दिसपाक बरें. हेजी फ्रेम पळयात कितली पातळ आहा ती पळय हेजी बरी आहा. पुरो बंद कर पळय ट्रान्सपरंट दिसता काय बरें पळोवपाक. हे बरें दिसता पळोवपाक तेज्या वन. म्हाका हे आवडले. तुमकां खंयचे बरें दिसता ते बरें तुमी दिसता सांगात. काय हे ने ते बरें दिसता खरेंच बरें दिसता.
हे नेत्यात यूज कर चडशे. ओके. ओके सो गाईज आयज अंकितान केला पळय फूल पावर मशरूम करी रायस आनी पळय तेणी बांगडे कशे अलग तरेन कितें तरी केला फ्राय. म्हाका खबर ना कितें केला तें. आनी हो चिकनाचो पीस लॉलीपॉप. चिकन हांव खावचो ना, हांव एक बांगडो खाता. अलग कितें तरी केला रॉ नासतना. आय डोंट नो वॉट बट कितें केला तें अलगूच केला. चला करूया आतां पेट पुजा. म्हाज्या फ्रेमीन फाटल्यान अंकिता ना, शी इज डुईंग हर वर्क आनी म्हाका ब्लॉग एडीट करूंक जाय म्हणून हांव बेगीन येयलो. सो कितें आसा जाणा, म्हाका न्हू फाल्यां बेगीन अर्ली इन द मॉर्निंग न्हू काम आसा. कित्याक की जे स्टॉल ओल्ड गोवा न्हू ते 3 जाणांक जे ब्लायंड आसा तांकां मेळपाचें आसलें न्हू. सो म्हाका ते वियोनान सांगलें की ताका खंय ते मातशे प्रॉब्लम जाता मेळपाक. सो बिकॉज ऑफ दॅट न्हू ते खंय फाल्यां ओल्ड गोवा थंय वयपाचें आसा. सो रिगार्डींग दॅट आमी मातशे तितून बिजी आसा. आनी मीन वायल न्हू म्हाका न्हू म्हाज्या फ्रेंडान हेल्प केल्लेली आसा फायनान्शियली बारीक. सो हांव कितें करूंक सोदता जाणा, तेंच्यांनी ते क्लोथ्स बीस घेतला. हांव चिंत्तालो स्लिपर इकते घेवंक म्हणून. स्लिपर्स बीन कितें तरी इकते घेतले आनी तांकां तर इकपाक दिले जाल्यार इट वील बी आय गेस बेस्ट. सो इकले आनी थोडे कितें पयशे जोडले. सो डायरेक्ट तांकां पयशे दिवपाकूय खंय तरी म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान सजेस्ट केल्लेलें आसा की डायरेक्ट पयशे दिवं नाका. पयशे दीत जाल्यारूय मातशें अलग दिसता कित्याक ती यंग आसा आनी पयशे तेंचे खंय शेणले आनी कितें खंय उडयले सांगूं येना. इट्स बेटर कितें हांव तांकां सामान व्हरोन दीत न्हू म्हाजे हिसपान बेस्ट ऑप्शन. बेस्ट म्हणजे बेस्टांतलो बेस्ट ऑप्शन की हांव तांकां कितें सामान व्हरोन दिवं. सो सामान व्हरोन दिलें न्हू जाल्यार ते स्टोरार विकूं शकता आनी ते पयशे घेवंक शकता. सो आतां प्रॉब्लम एक आसा, ती स्टोरान इकतले पयशे कितें इकले जाल्यार तांकां ते पयशे पळोवंक जायना न्हू ब्लायंड कितले आसा कितें आहा ते. सो बिकॉज ऑफ दॅट न्हू हांव तुमकां पर्सनली ही मॅसेज घालता, दोनी हात जोडून पर्सनली मॅसेज घालता. प्लीज मस्तीपणां आनी फाजील आनी फालतूपणां करूं नाका. कोणूय म्हाजे विडियोज पळयता आनी अशें चिंत्ता हांकां आयज हें करया, प्लीज तशें करूं नाका. तेंचे तर अमावंट 100 आसा जाल्यार 100च दिया. तुमकां जाता जाल्यार 100 म्हणून 110 दिया जावं 120 दिया. 10 रुपया एक्स्ट्रा दिल्यार चलता पूण प्लीज तेंचे कडल्यान अशें करूं नाका. कित्याक दे आर ब्लायंड. फायनली तांकांय म्हणून खंय तरी ते पयशांची गरज आसा. आनी मेक शुअर गायज की जे तुमी अमावंट तांकां दिता खबर आसा सो तो पळोवन दिया आनी जाता तितले सुटे व्हरा. सपोज एक वस्त आसा 120 रुपयाची, तांकां काडून 500 रुपया दिवं नाका. म्हणजे आनी तेंचे कडेन मागीर ते चिल्लर पळोवपाक ते सोदपाक इट वील टेक अ लॉट ऑफ टायम. सो प्लीज तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता जाता तितले प्रमाणान सुटे घेवन वचा. म्हणजे 50 100 अशें घेवन 100 1 20 200 300 अशें. सो 200ची वस्त जाल्यार काडले 200 दिले सोमते. सो 200चे वस्तू खातीर 500 दिले तांकां मागीर ते परत दोळ्यांनी दिसना. सो प्लीज अंडरस्टँड करा हांव कितें म्हणटा तें मनाक लावन घेवनाका. हांव कितें सांगता तें तुमकां बऱ्याक सांगता, तेंच्या बऱ्याक सांगता. प्लीज अंडरस्टँड करा म्हाका. आनी येस आयचो व्लॉग तुमकां कसो लायक जालो बीन जाल्यार आमकां सांगा. कुल्ल्यो वाटेर पयल्ल्यो, कुल्ल्यो खूब बापायल्यो रेटी सांगल्यो तेणी. सो मागीर नाका म्हटल्यार हांवें. सो थँक्यू गूड बाय. खूब कुल्ल्यो खाल्ल्यो. नेक्स्ट टायम पळोवया. म्हाज्या फ्रेंडाची न्हू काय बरी बोट आसा. सो हांव त्या फ्रेंडाक सांगतलो. सो तेजे कडल्यान म्हाका बऱ्यो कुल्ल्यो मेळटल्यो. आनी मेन म्हणटा ते आयज हांवें ड्रोन सोडलेलो, खूब पयस सोडलो, भंय जावंक लागलो, परत हाडलो. आतां नेक्स्ट टायम हांव कितें सोदता क्रॉस करून तेवटेन सोडपाक. सो लेट्स सी. अंकिता म्हणटाले कितें आमी बरे बिचार या काब दे राम बीन सावथ गोवा आनी तेवटेन सोडया ड्रोन म्हणून. म्हाज्या हिसपान म्हाकाय तेंच करपाक जाय. आनी येस आयज हांवें न्हू अंकितान खाटीर दवरलेले आपणाचे सनग्लासीस कितें म्हणटा ते स्पेक्स नंबराचे, बॅटरी डबल बॅटरी अशी दवरलेली काडून नावेलो आनी बसलो आनी टाक करून दोनूय तुटले. सो ताका फेविक्विक लावन दसयला आनी ऑर्डर मारले, सोमतेच येयले. ऑनलायन ऑर्डर मारलेले न्हू सोमतेच येयले. बेस्ट जालें ना, टेन्शनूय खतम तेजो. फूल पावर सारको. आनी ते इम्पॉर्टंट न्हू, व्हेरी इम्पॉर्टंट. रीड करता कितें पळयता इम्पॉर्टंट न्हू. ते दोळे दुखता मागीर ते ना जाल्यार. सो ते सोमतेच ऑर्डर केले आनी वेट करूंक ना. सो गायज हांवें कितें सांगलां तें प्लीज अंडरस्टँड करा. आनी वियोना, टायरॉन आनी गजानन
हेंच्या बद्दल हांवें 2 व्लॉग्स केल्या, ते वचा आनी पळयात मातशे. आनी मेन म्हणटा ते डायरेक्ट हातीन पयशे दिवं नाका. तेच्या जाग्यार आनीक कोण आसलो, हांव म्हणटलो आसलो पयशे डायरेक्ट दिया. पयशे डायरेक्ट दिवं नाका. इदर यू गो तेंच्या फुडल्यान वचा, कितें सामान दिया तेंकां, इट वील बी बीग थिंग. डायरेक्ट पयशे दिवं नाका. कित्याक सांगता, हांव ब्लायंड म्हणटा एक एग्जाम्पल, हांव ब्लायंड घे बाबा तुका हेल्प म्हणून एक पयशे तुवें काडले आनी 5,000 दिले हातीन अशें. पूण ते तेंकां खबर ना ते कितले पयशे ते म्हणटा तुका. तेंकां सांगले पासून जाल्यार ते पयशे 500 आसता. सो तितूंतले 2,000 खंय पडले जमनीर जाल्यार तेंकां बाबडे ते कळचेंय ना खंय पडले खंय गेले पळय ते 500 रुपया जावं 1000 रुपया वॉटेवर इट इज. सो हांव कितें म्हणटा तुमकां, डायरेक्ट कितें तरी सामान व्हरोन दिया. तुमचे कडेन जायना तुमी पयसा म्हाका कॉन्टेक्ट करा, हांव करता तेंची मदत. हांवें न्हू ऑलरेडी कितें म्हणटा ते स्टोराक कॉन्टेक्ट केल्लो आसा गुजरात. तेणी म्हाका सांगला की तेंकां हें कितें म्हणटा ते हेजी हांवें कॅटलॉग घेतलेलो व्हाण्यांचो स्लिपर्स. सो ते होलसेल रेटीन हाडटा हांव आनी तेंकां दिता आनी ते तेंकां इकून कितें आहा ते पयशे घेवन इट वील बी बीग थिंग. परत तुमकां सांगला हांवें की चिल्लर बिल्लर घेवन वचा. म्हणजे 100ची वस्त आहा जाल्यार 500 दिवं नाका. तेंकां ते सोदपाक त्रास बोल्सांतले 500 सुट्टे करपाक ते नाका. प्लीज अंडरस्टँड करा म्हाजें, रिक्वेस्ट करता तुमकां. आनी दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक शेअर सबस्क्रायब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. बाय बाय, टाटा.